Logonti, chapter 13. कानानाचो गांव वळखतात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, दर एका 12 कुलांतलो एक मुखेली विंचून काड आनी बेडी कशे तांकां कानान गांवांत धाड, कित्याक हो गांव इस्रायल परचेक दितलो. हाका मोइजेसान पाळो दिलो आनी पारानाच्या ओरण्यांत थावन ताणें विंचून काडलोले मनीस धाडले एपोरी. रुबनाच्या कुलांतलो शामुआ जाकुराचो पूत, सिमोनाच्या कुलांतलो शाफात होरीचो पूत, जुडाच्या कुलांतलो कालेब जेफुन्याचो पूत, इजाकाराच्या कुलांतलो इगाल झुजेचो पूत, एफ्रायमाच्या कुलांतलो होशिया नोनाचो पूत, बेंजामिनाच्या कुलांतलो पालती राफूचो पूत, जबुलुनाच्या कुलांतलो गादियल सोदीचो पूत, मानसेच्या कुलांतलो गाडी सुसीचो पूत, डॅनाच्या कुलांतलो आम्मियल जमालीचो पूत, आशेराच्या कुलांतलो सेथूर मिकाएलाचो पूत, नाफ्तालीच्या कुलांतलो नाबी वफसीचो पूत, गादाच्या कुलांतलो गुएल माकीचो पूत. मोइजेसान ह्या मनशाक बेडी कशे ते गांवचेर गुपीत नदर दवरूंक धाडले. होशिया नुनाच्या पुताचें नांव बदलून ताणें तें जोशुआ केलें. मोइजेसान तांकां धाडटना म्हणलें, हांगा थावन तुमी उत्तरेचे वाटेन वचात, कानानाच्या दोखिनेक, आनी मागीर दोंगर गांव तपासात. हो गांव कसो, कितलो लोक थंय आसा, तांची ताकूट बोल हें सोदून काडात. बरो वो वायट आनी लोक खेडे गांवांनी वो कोश्ट शारांनी जियेतात जाल्यार पळयात. ती जमीन मासाव सुफळ आनी थंय रानां जोंगलां आसात जाल्यार पळयात. आनी परत येतना थंयचें पीक फळ हाडूंक विसरूं नाकात. दाखो पिकपाचो तो काळ आसलो. तर ते मनीस उत्तरेचे वाटेन गेले आनी गांवचे दोखिनेक जिनाच्या ओरण्यांत थावन रेहोब पर्यान हामात पासा लागीं उत्तरेक पावले. दोखिनेंतल्यान ते हेब्रोन गेले. हांगा आहिमान, शेशाय आनी तालमाय हीं कुलां वो आनाकाची सोंसत जिगांट म्हणटात ते जियेताले. इजिप्तांतलें जुआन स्थापपाचे आदीं 7 वर्सां हेब्रोन स्थापलोलें. वाडी एश्कोल पावतोच तांणी एक दाकांचो घोंस कातरलो, इतलो व्हडलो की तो एका दांड्यार घालून दोगां मनशांनी उखलून व्हेलो. तांणी थंयचीं दालमां आनी रुबडांय हाडलीं. वाडी एश्कोल गोल हें नांव त्या जाग्याक दिलें, कित्याक इस्रायल लोकान थंयचो एक दाकांचो घोंस कातरलो. सोडपूस करूंक धाडलोल्यांचो वांको. 40 दिसां उपरांत देसाची सोडपूस करूंक धाडलोले ते परत आयले. पारानाच्या ओरण्यांत कादेश म्हणटात थंय तांणी मोइजेसाक, आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरजेक सोडून काडलीं. तांकां आनी सगळे पोरजेक थंयची खबर दिली आनी त्या देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलोल्या देसांत आमी गेल्याव. त्या देसांत खरेंच दूद आनी म्होंव व्हांवता. त्या देसाचें उत्पन्न तें. पूण त्या देसांत रावता तो लोक एकदम बलिश्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी भोंवतीं दुर्गां बांदून तीं घट केल्यांत. त्या भायर आनाकाची सोंसत आमी थंय पळयल्या. नेजेब प्रांतांत आमेलेकीत लोक रावतात. हितीत, आमोरीत आनी जेबुजीत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारेर आनी जॉर्दानाचे देगेर कानानकार लोक रावतात. मोइजेसा भोंवतणी जल्मलेले पोरजेक कालेबान समजायली आनी म्हणलें, आमी वचोन तो देस आमच्या ताब्यांत करुया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतल्याव.
पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक ते आमचेवन बलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देशाची तांणी इस्रायलाच्या पुतां धुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडूंक गेल्याव त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळे, अनाकाची संसत, ओरिश्टांची पिंडका. आमी तांचे फुडें सारके तोळ कशें दिसताल्याव आनी तांकांय तशेंच दिसलें. देवाचें उतर हे.